नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बेळगावांत प्रचार सभेक संबोधित केलें. तांणी काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी हांणी हालींच केल्ल्या राजघराण्याच्या वक्तव्याचेर टिका केली. स्वतंत्रतायेच्या लढ्याक काँग्रेस तुष्टीकरणाच्या नदरेन पळयता. भारताचे राजा अत्याचारी आसात अशें काँग्रेसीचे शहजाद सांगतात अशें तांणी मुखार सांगलें. वोट बैंक के नजरिए से तुष्टीकरण के से ही लिखवाया है और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं. आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताज इस शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे. ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे. जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे. कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर कन्नडातल्या शिरसींत एका प्रचार सभेक संबोधित केलें. शिरसीच्या लोकांनी भाजपाच्या उमेदवाराक रेकॉर्ड ब्रेकिंग मतांनी जिखोवपाचो हावेस बाळगिला अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. मैं देख रहा हूं कि आप उत्तर कन्नड़ा से मेरे बहुत पुराने साथी विश्वेश्वर हेगड़े जी और धारवाड़ से मेरे संसद के साथी, सरकार के साथी भाई प्रहलाद जोशी जी को रिकॉर्ड वोट से जिताने का संकल्प ले चुके हैं. ये जो आपका जोश नजर आ रहा है, ये आपका जो उत्साह नजर आ रहा है, पूरा कर्नाटका एक ही स्वर से बोल रहा है. एक ही गुंज सुनाई दे रही है. फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. साथियों, आपके आशीर्वाद ने ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार देश में बनाई. लोकांची सपना होच म्हजो संकल्प आसा आणि त्या खातीर आपूण दीस रात काम करता. काँग्रेसीच्या गोंयांतल्या उमेदवारान संविधाना संबंधान केल्ल्या विधानांतल्यान काँग्रेसीचो गुपीत अजेंडा उक्तो जाला. मतांच्या तुष्टीकरणा खातीर काँग्रेस ही चाल खेळटा. गेल्या 10 वर्सांत आपल्या सरकारान खूब कामां गतीन केल्यात. हो फक्त ट्रेलर आसा, आनीकय खूब आपल्या करपाचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या प्रचार सभेत उलयतना सांगलें. पिछले 10 साल में इतने सारे काम होने के बाद फिर भी मोदी दौड़ता है, क्योंकि ये जो 10 साल में मैंने किया है ना, इतना सारा किया है, फिर भी मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर. अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है. गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है. और आप मोदी की गारंटी नोट करके रखिए. आने वाले साल में गरीबों के
3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ। मेरा एक काम करोगे? देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा, आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। गेल्या 10 वर्षांत गोंयांत मुळाव्यो साधन सुविधा गतीन वाडल्यात। शैक्षणिक मळार ITI ते धरून IIT मेरेन विकास जाला। महामार्ग, पूल हांची गतीन उदरगत जायत आसा आनी फक्त मोदी सरकाराक लागूनच हें जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रचार सभेत उलयतना सांगलें। पहिले आसतली जुवारी पूल पळयलो, अटल सेतू पळयलो, मनोहर पर्रीकर बायपास पळयलो, की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयलो, किंवा आमच्या आशिल्ले विविध प्रोजेक्ट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आणि टुरिझम, हे जर कित्याक शक्य जाले आसात जाल्यार फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात शक्य जाले। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट आम्ही गोंयांत जे करपाक शकले, गोंयांत ITI पासून IIT पर्यंत अशा विविध प्रकारचे स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग जर आमकां कित्याक शक्य जाले आसात जाल्यार फक्त आणि फक्त मोदीच्या काळाकूच शक्य जाले। माननीय मोदीजीच्या सरकारांतल्यो 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, प्रधानमंत्री विमा योजना आसतली, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आसतली, हर घर नल से जल आसतले, हर घर शौचालय आसतले, हर घर बिजली आसतली, किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, प्रधानमंत्री इन्शुरन्स कार्ड आसतले, या सारख्यो असंख्य योजना गोय सरकार यापैकी 4 योजनांनी 100% जर दिवपाक शकले आसात, हाचो सार्थ अभिमान आमकां आसा आणि 70% योजना हे गोय पुराय करपाक शकले। भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि घरमंत्री अमित शहा हांणी आरक्षणाच्या मुद्द्यावेल्यान राहुल गांधीचेर टिका केल्या। राहुल गांधीचे दावे निराधार आसात अशें तांणी म्हळां। ST, SC आणि OBCचे हक्क काँग्रेसीन सोपयल्यात अशें तांणी सांगलें। लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए। काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी राहुल गांधी हांणी आयज ओडिशांत प्रचार सभा संबोधित केली। ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की काँग्रेसीचो सरकार येत जाल्यार दर म्हयन्याक 8,500 रुपया गरीब महिलांच्या बँक खात्याचेर वतले, वर्साक तांकां 1 लाख रुपये मेळटले। ह्या वेळार तांणी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केली। साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में, चाहे वो किसान का परिवार हो, मजदूर का परिवार हो, बेरोजगार युवा का परिवार हो, अगर वो गरीब है। दक्षिण गोंयचे उमेदवार विरिएटो फर्नांडीस हांचो खणी कश्यो आनी कोणी बंद केल्यो हाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाला। विरिएटो वा काँग्रेसीन हाचेर स्पश्टीकरण दिवंक ना। काँग्रेसीन मुखार येवन हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी भाजपान केल्या। पणजे मुख्यालयांत आयोजित पत्रकार परिशदेंत तांणी ही मागणी केल्या। ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, भाजपाचे म्हणयारे गिरिराज पै वर्णेकार आणि महिला मोर्चा अध्यक्षा आरती बांदोडकर हाजीर आशिल्ल्यो। नरेंद्र मोदीजींनी प्रामुख्यान सांगले, आज तुम्ही मुद्दाम बळयशात काँग्रेसचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा तो फडफडटा, तो काल म्हाका दिसता खंय तरी जे काळजान
धडकी भरली 50,000 लोक गोंयांत एका सभेक येता आनी म्हाका दिसता हाजो भंय काँग्रेसीक दिसला आनी काँग्रेसीक कळून चुकला की आमी तालिगांव पंचायती खातीर आयज मतदान सुरू आसा. दनपारां 12 मेरेन 33.47% मतदान जालां. 7 वार्डा खातीर हें मतदान आयज जाता. 4 वार्डांतले उमेदवार बिनविरोध निवडून आयले. ह्या मतदाना खातीर आतानसियो मॉन्सेरात आनी विरोधी आघाडी इंडी आघाडी हांच्या मदीं सरळ लढत आसा. आनी आता खेळांत IPL क्रिकेट खेळांत आयज गुजरात टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे मदीं खेळ सुरू आसा. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. दुसरो खेळ चेन्नई सुपर किंग्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद ह्या पंगडा मदीं सांजेच्या 7:30 जातलो. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यारच 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यारच 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यारच 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्रां हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.